बांदवाडा सांगे हांगा नवो पूल बांदपाचें काम सुरू आसा। हाचे खातीर कंत्राटदारान पुलाचें काम उबारपा खातीर न्हंयत व्हड प्रमाणात माती घातिल्ली। काम पुराय जावन लेगीत न्हंयतली माती काडूंक नाशिल्ल्यान पुराय माती न्हंयच्या उदकान व्हांवून गेली। ते खातीर पावसाच्या दिसांनी बांद वाड्या वयल्या थळाव्या नागरिकांक ह्या मातयेचो धोको आसा। थळाव्यांक न्हंयच्या मातयेचो त्रास जालो जाल्यार कंत्राटदाराचेर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी सुभाष फळदेसायान ह्या वेळार दिली। घडना आसा खुबशा लोकांनी म्हाका येवन सांगलाय बी सांगे बेंडवाडा 4 लेन ब्रिज आसा त्या 4 लेन ब्रिजा खातीर जे कॉलम्स बी काडपाक जाय जे खांबे काडपाक जाय ते पायलिंग करपाक माती घालचीच पडटा, न्हंय पुरोवची पडटा आनी हें काम करचें पडटा, मान्य आसा। पूण आपलें काम जातकच ती माती काडप ना हो एक मोठो गुन्ह आसा। आय फील दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स वीथ द कॉन्ट्रॅक्टर हॅज डन। माती आतां जायना जर जाय ती माती आतां ड्रेन जावन संपूर्ण न्हंयच्या पात्रांत भितर सगळ्याक फैलावलेली आसा। ही सादारण 1 किलोमिटरभर वतली आनी हजारांनी टन माती घाल्ली न्हंय पुरोवपा खातीर आनी ताजेर हें करपाक आनी कॉन्ट्रॅक्टर इज लिस्ट बॉदर्ड टू रिमूव दॅट। दिस पार्ट ऑफ नेग्लिजन्स हें इतकें जाल्लें आसा म्हणून हांवें पत्रय बरयल्लें आसा, GSIDCक पत्र बरयल्लें आसा की म्हाका हाजी सगळें डिटेल रिपोर्ट करून दिवचो।